काणकोणा ल्हान चलयेचेर अत्याचार जाल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायल्या। बांदकाम सुवातेर काम करपी कामगारांनी ल्हान चलयेचेर शोशण केले। सद्याक आसामचे दोग आनी मध्य प्रदेशच्या एकल्याक पुलिसांनी अटक करून चौकशी सुरू केल्या। पुलिसांनी प्रकरणाची खबर मेळटाच कारवाय सुरू केली। पीडित चली ल्हान आशिल्ल्यान अत्याचार केन्नासावन सुरू जाले ते नेमके सांगपाक शकना, मात पीडित चलयेन अत्याचार जाल्ले सुवातींची म्हायती पुलिसांक दिली। पुलिसांनी स्पॉटार वचून चौकशी केली। ह्या प्रकरणात खर कारवाय करची म्हूण काणकोणकारांची मागणी। जे चेडूं आसले पळय ते आमचे हितून फ्लॅटान ल्हान भुरग्यां बरोबर आमगे फॉरेनर रावतालीं, तेंचे बरोबर खेळटाले डेली। सो माणूस सामकें ल्हानशें कोणाचें अशें करून येयलें की आमचे बरोबर भुरग्यां बरोबर डेली उरतालें हिंगा। आतां तीं गेलीं तेजे नंतर हिंगा खेळटाले, तेजे ल्हान भुरगें आसा भाव तेगेलो, तेका घेवन खेळटाले। भुरगीं एक अंदाज उरतलें 6 वर्सां सारकें। आनी हे लेबर सगळे हे रुबी रेजिडेंसी आसा पळय थिंगा कामां उरताले, पूण हिंगा ते येवन रावताले सगळे। थिंगा ते जाताल्यान आतां हिंगा इतले ल्हान भुरगे ते जाता म्हाका जाल्यार बरें दिसना। हेजेर गव्हर्मेंट यंत्रणा हेजेर स्ट्रिक्ट धरपाक जाय आनी हे 3 जाणां भितर अरेस्ट केले बरोबर ते मॅनेजिंग डायरेक्टर आहा तो तितले जबाबदार आहा, तेका बी अरेस्ट करपाक जाय। आनी तो हेजो भितर एक हेजो खान म्हणून आहा तो केन्ना ते कितें ते विचारले तो ते इन्चार्ज कोण इंजिनियर आहा तो ते कितें ते विचारल्यार एक म्हळ्यार 4 सांगता आंगार येता। म्हाजे सुद्दां 1-2 खेपा चाडवले विचारले का हे कितें जाता म्हण तूं कित्याक पडला म्हण व्हडलो आंगार येता। जणू काय तेमी अशें काणकोण विकत घेयल्ले आसा आनी ते ह्यो बी केस आसा तेमी व्हडली काय जावपाना, तेमी हायकमांडाचेर ती मोकळी जाता अशें म्हाका दिसता। कित्याक तेमगे हालचाल चल्ली आसा, हाय लेवलाचेर पॅक करप हाय लेवलाचेर पॅक जाता आनी ते पयशाचेर जाता तेमगे हेजेर जाता। आतां ह्यो बी आसा पावर युजर पळोवपाक जायना। नगरचे लोकांनी पयलीं जे आवाज उठोवन रस्त्यार येवपाक पळोवपाक जाय। बरोबर आमी काणकोणकार आसतले हे अशी फर्स्ट इन्सिडंट जाल्ले आसा हेजेर। आनी हे तर गेले काणकोणकार म्हणटा ते झिरो म्हणून समजता। काणकोणकारांचे नांव बदनाम जालां, बदनाम जाता। इतले ल्हान भुरग्याचे हत्यार जावपाक जायना। ही काणकोणा फर्स्ट केस जाल्ली आहा आनी ह्या मिनिस्टरान आमदारान लेवलाच्या सगळ्यांनी हेजेर इनवॉल्व जावन ही केस हाती घेवपाक जाय। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी बबेश बोरकार।